मयाक आदी म्होवाचे पोळे म्हणटाले. फुडाऱ्यांनी ते चोखून चोखून खाल्लां. आता मये म्हटल्यार मागास अशें समीकरण जालां. ज्या मतदारसंघात लोकवस्तीत अजून डांबरी रस्ते पावूंक नात त्या मतदारसंघाक सुदारीत कसो म्हणप? पैरामयेच्या भरत वाड्यावयली तिसरी पिळगी डांबरी रस्त्याची वाट पळयता. पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. मये मतदारसंघातलो पैरा हो सोबीत सुंदर गांव न्हंयचे देगेर वसला. भोवतेक लोक खणींचेर निंबून आसले. आतां त्यो बंद पडल्यात. सगळीच उदरगत बंद जाल्या. सरकारान ह्या गांवा कडेन पुरायेन आड नदर केल्या. देखून शेकड्यांनी समस्यांनी गांवाक रेवाडो घातला. फुडारी पोस्टरांचेर मिरोवपा पुरतेच उरल्यात. थळावे सांगतात फकत वेंचणुका आदी फुडारी हांसत बागवत दारात येतात आनी मतांची भीक मागतात. निवडणुको जाल्यो काय फुडलीं 5 वर्सां सगळेच गायब. मये अजून कस्टोडियन मुक्त जावंक ना तशें तें अजून खड्डो मुक्तय जावंक ना. दुख्खाची गजाल म्हटल्यार मया साबार वाठारांतल्या लोकवस्त्यांनी अजून रस्तेच पावल्ले नात. आता आमी उबे आसात ते मय मतदारसंघातल्या पैरातल्या भरत वाड्यार. फाटल्यान तुमकां कांय घरां दिसता आसतलीं आनी कुशीक एक वाटूय दिसता आसतली. हो रस्तो न्हू, ही वाट, ही पांय वाट. आत्मनिर्भर गोवा, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण भारत अश्यो तरेतरेच्यो घोशणा आमकां आयकपाक मेळटा. पूण जो पर्यंत रस्ते, उदक, लायटी, शाळा लोकां मेरेन पावनात, ह्यो मुळाव्यो सुविधा, तो मेरेन आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण हेका अर्थ उरना. ह्या पैरा गांवाच्या बाबतींत तेंच जाल्लें आसा. 3 पिळग्यो गेल्यो. हो तांबडो रस्तो पळयता, ही तांबडी वाट पळयतात. हांगा येवपाक रस्तो ना. हांगा एक 10-15 घरां आसात. ह्या लोकांनी करचें कितें? आत्मनिर्भर किंवा स्वयंपूर्ण ही संकल्पना हांकां लागू पडटा हय. बरो रस्तो हो दर एका नागरिकाचो अधिकार आनी तो सरकारान दिवचो अशें हांगाचे स्थळावे लोक पैराकार मागतात. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे.